गणपतये नमो नमः 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 अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना सुप्रसिद्ध जय गजवदना सुप्रसिद्ध जय गजवदना सुप्रसाददि गजानना सुप्रसाददि गजानना 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 अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना मोदक प्रिय मुददात महोदर प्रथम जावन आमगेल कुलदेव महालसा नारायणी इष्टदेव हरिकंडिके लक्ष्मी वेंकटरमण तशींच आमगेल ग्रामदेव वीरभद्र सर्व देवांक आनी हांगा नूतन जावन रथ निर्माण जावत तसल्या शिराली महामाया महागणपती ह्या सकट देवांक आनी आमगेले गुरुवर्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याक काशी मठाचे आराध्य देव व्यास रघुपतीक सगळ्यांक प्रणाम वंदन करून आयचे दिवस म्हाका एक भारी व्हड एक खुशे दिवस आनी इतली म्हाका एक खूश जाताच की देवान एक मस्त एक हांत म्हाका एक खूश दिले हांत एक उडगास करता जाल्यार कसं म्हळ्यार शिराली महामाय देवस्थानाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी गोपीनाथ कामत हांणी मस्त समय फुडें म्हाका एक फंक्शन हांत मेळिल्लें अशी मुगेले की फंक्शन जाता उरलेली पळय अशेंच एक देवस्थानाक एक रथ जेवचे आसा तुगेलो अभिप्राय कसो नाही कशी करेत म्हणले मुगेले कसलो अभिप्राय ना बट हांव तांकां एक सांगलें पळय हे तुक मेळ्ळो एक सुयोग तूं मुखारसी खंडीत देव त्या फाटबला राबता कसला म्हळ्यार एक रथ करचो म्हळ्यार त्या कांय 1 वर्सान तूं 2 वर्सां कोपास करता आसले न्हय सादो सादारण 200-250 वर्स नंतर जेवता आसले तसलो एक सुयोग तुका मेळ्ळा म्हणटाना हे तूं खंडीतान तूं मुखार मागचें पडलें नाका तूं मुखार शिका खंडीत देव फाटबला राबता म्हणून कसं की हांव एक उत्तर सांगिलें काकताळया हांव एक परगांवां आशिल्लो म्हगे अण्णाल फोन आयलो अशेंच रे शिराली देवस्थानाचे तांकां रथ करूं आसकै तांकां हांगा फॅक्टरीन तूं जाग जावं का म्हणलो म्हाका एक नमुने रोमांचन जालें हांव कडेल उतरां सांगलें तांकां खंय जावं का थंय तूं तें जाग दी हांव आईल कडेन उलयता म्हळें तसल एक संदर्भ हो जाल्लो कसल काकताळया म्हळ्यार कितली समय फुडें गोपीन सांगिलें सेम हांगा आमगेल फॅक्टरी वाठारार जावं का म्हण तसलो एक देवाल एक निर्धार म्हणटाना म्हाका आयकून भारी खूश जालें हो जाग दाखयचे तांकां हिरडकाचो काजरगुताचो गणेश आचार्य म्हणून तांकां तांणी वेळी दिलें ताणें येवन हांगा जाग पळयलो ताण जाग पळयतना हो जाग तांकां आमगेले पुरोहीत जावन आशिल्ले हरिकंडिके रुक्मई भट सहोदर तांणी सांगलें म्हाका भारी खूश जालें सकट ट्रस्टीस आयलीं ती तांकां हांव वागदान दिलें की मिगेले हांगा कसन करूं जाता त्या नमुने सहकार हांव तुमकां खंडीत दिता तुम्ही ह्या विशयार कसनय हांगा चिंत करता नाका तुम्ही तुमगेलें काम मुखार सियाती हांगा जबाबदारी हांव घेता म्हणून तांकां वागदान दिलें त्या प्रकार लेक्की लेखे वगीच 100 दिवसां तूं हांगा एक भव्य जावन आशिल्लें एक रथ निर्माण जाल्लो मस्त जावन येवन पळयली म्हाका हाजो कसलो अनुभव ना हांव काल येवचें पळयचें आनी म्हाका एक हांतो अनुभव जालो की रथ कशी जाता म्हण तसलें हांव स्वता म्हाका एक सुरे दुखून हांगा दुखून सोडताय म्हाका एक मस्त अनुभव जालो मस्त जाण आयली ती मस्त जाणाक भारी खूश जाल्ली
त्या कुशी पडयतना म्हाका एक मना कुशी कसं म्हण हांगा जल्लाले करत इतले जाणां खूश जाल्ले म्हणटाना म्हाका मस्त खूश जाली हांतू आमगेले भटमाम रुक्मई भट सहोदरू तांणी वाराक उण्या उणी म्हळ्यार वारान 3 वेळा येवन हांगा भेट दिता आशिल्ली तांगेलो अनुभव पुरो सांगता आशिल्ली आचार्यक सपोर्ट करता आशिल्ली तशींच ट्रस्टीज आनी पुरोहीत वर्ग शिरालीचे तांणी येता आशिल्ली म्हणटाना म्हाका एक भारी हांगा एक खुशी देवान हें चंद रितीर करून घेतलें मुगेले आतां देवाल्या प्रार्थना इतलेची अति शीघ्रार जाल्यान तसले इतले सुंदरमय ब्रह्मऋतू अशी चंद रितीर शिराली ताई पोवन सक्कड भजका वृंदाक देवान बरें करता म्हणून सांगून मुगेल 2 उत्तर हांगा कृष्णार सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं सुर्वे आಮೇಲೆ कुलदेव महामाया महागणपती तसे आಮೇಲೆ इष्टदेव हरिकंडिके लक्ष्मीपती वेंकटरमण तसे अंगाच्या ग्रामदेव वीरभद्र तशींचे आಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಜಾ रोहिदास पैल कुलदेव महालसा नारायणी लागी तशेंच स्वाम्याला हुडकसकोन येनो हांव देवालागे प्रार्थना करता आमगेली एक व्हड एक भाग्य मेगेलें नांव रुक्माई भट म्हणून रुक्माई देवाई भट म्हणून तशेंच हरिकंडिके देवस्थान अर्चक जावन आसा हांगा एक शिराळे महामाया महागणपती देवस्थान एक रथ निर्माण जावका म्हणून तांणी संकल्प केलो आमगेल्या गांवचे देवस्थानार रथ तांणी पळयलो हो कोण केलेलो इत्या म्हणून निमेलें हांगाचे एका हिरियडकाराक एक गणेश आचार्य म्हणून आसा तो आनी बांदिल्लो म्हणून सांगलें ताका तांणी उलोवन घेवन तागेले कारणान करचें म्हणून तांणी तयार केलें त्या प्रकार आमी सांगिल्ले दिवसाक हांगा ताणें मुहूर्तांनी करून घेवन कामाक प्रारंभ केलो कामाक प्रारंभ करून घेवन 103 दिवस भितर नूतन व्हड रथ निर्माण जाला काल पयलीं शुक्रार दिवस भूसमर्पण जालें आज आतां रथ व्हरूंक शिराले दाखोवन घेवन देवस्थाना ट्रस्टी अर्चक वृंद आनी पुरा महाजन येयले तसले आसा ती आतां हांगा दाखोवन घेवन रथ लोड जावन घेवन शिराले वता वाटेर पुरा तंत्र ताका भव्य स्वागत जाता हो एक आमकां एक व्हड एक योग मेळ्ळो आसा हांव आनी म्हगेलो भाव कमलाक्ष 2 दिसा एक फावटी हांगा रथा काम कसन जालां इतलें जालां हो विशय त्या देवस्थाना ट्रस्टींगान पुरा पट आनी काणगेन तिळसिता आशिल्ली अशीं जे आमी हरिकंडिके बांदला रथ हो 2 रथ आनी मस्त रथ आमगेलो आतां जावं तशें देवान चलासून दिवका आनी हो कार्यक्रम आज हांगा दाखोवन शिराले वचू पर्यंत खंयच्याय तराचें तंत्र कितें नाशी चांगले रितीन नवे पावन घेवन थंय देवाक समर्पण करता ती परां रथोत्सवाक आमी वता ती त्या देवान बसयता जाल्यार तें पळोवंक तसलें भाग्य आमकां देवान दिवन येवन आमकां उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करता म्हण हांव देवा लागीं प्रार्थना करता सर्वे जना सुखिनो भवंतो म्हणून हांव देवा लागीं प्रार्थना करता
आशीर्वाद करताय शिराली बटमा मी आहे मुकारी विवेक आहे म्हणलं ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಸುಂದರ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಮುದದಾತ ಮಹೋದರ ಗಂಧ ಚಂದನ लेपित सुंदर विद्या बुद्धि प्रदाता निधीश्वर विद्या बुद्धि प्रदाता निधीश्वर सिद्धि विनायक उदार गणेश्वर सिद्धि विनायक उदार गणेश्वर गजानना 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 धैर्य शौर्य बल बुद्धि प्रदाता कृपा सिंधु सुख शांति दाता प्रज्ञा धृति तू धीरे
धैर्य शौर्य बल बुद्धी प्रदाता कृपा सिंधु सुख शांती दाता प्रज्ञा धृती तू धीरे गणेशा विघ्नेशा सुराधीशा ओ अंबरधीश कृपा कर वरदा हे रंबा गजानना अंबरधीश कृपा कर वरदा हे रंबा गजानना सांब शिव प्रिय गणपती सुमुखा मंगळ रूपा गजानना सांब शिव प्रिय गणपती सुमुखा मंगळ रूपा गजानना लंबोदरा विघ्नहरा पाशांकुशधर गजानना लंबोदरा विघ्नहरा पाशांकुशधर गजानना अंबासुत वरदाता श्री हरिदूता गजानना अंबासुत वरदाता श्री हरिदूता गजानना 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 श्री हरिदूता गजानना गजानना
ಕಲ್ಯಾಣ.
ನಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮೂಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ
ದೇವಾ 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 ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ सरसि जनाभ करी वरदने सरसि जनाभ सरसि जनाभ सरसि जनाभ करी वरदने ಪರಿ ಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿ ವರದನೆ ಪರಿ ಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ
सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर